मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो फोटो वापरून बनावट व्हॉट्सॲप खाते उक्ते करून राजकीय फुडाऱ्यांक आणि नागरिकांक संदेश धाडपाचो प्रकार घडला। या प्रकरणात सायबर विभागान अनवळखी व्यक्ती आड गुन्यांव दाखल केला। सायबर गुन्हा विभागान दिल्ले माहिती प्रमाण या प्रकरणात मुख्यमंत्र्याचे सचिव अजित रॉय हांणी ह्या विशीं सायबर विभागाकडेन कागाळ दाखल केल्या। मोबाईल क्रमांक 9529793377 वयल्यान अनवळखी व्यक्तीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो फोटो वापरून बनावट व्हॉट्सॲप खाते उक्ते केले। ते तशेंच 14 जून दिसा राजकीय फुडाऱ्यांक आनी नागरिकांक अमेझॉन गिफ्ट कार्ड खरेदी करपाचो संदेश धाडिल्लो। हाची दखल घेवन सायबर विभागाचे सहाय्यक अधीक्षक शिवेंदू भूषण हांच्या फुडारपणा खाला पुलीस निरीक्षक राहुल परब आणि अनवळखी व्यक्ती आड माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम 66 प्रमाण गुन्यांव दाखल केला।